दिस हेडलाइन इज स्पॉन्सर्ड बाय पारुल यूनिवर्सिटी। यहाँ पॉसिबल है। वेळसाव डबल ट्रॅकिंगा वयल्यान खर आंदोलन 20 फामिलींचो रस्तो रेल्वेन आडयलो म्हूण बोवाळ विजय पाटकराची बुलडोजर एक्शन वातावरण तापलें। दक्षिण गोंयांत डेंग्यूच्यो केशी वाडटात। ऑगस्टात 71 जण पॉझिटिव्ह। 3 ते 4 दीस ताप येवप्यान डेंग्यूची टेस्ट करची भलायकी खात्याचो उलो लोकां मदीं हुस्को। आरक्षणाची उरिल्ली प्रक्रिया बेगोबेग करची थारिल्ल्या प्रमाण 13 तारखेक जातलो मेळावो मोर्चा न्हय उट्टा संघटनेचे स्पश्टीकरण आमदार मायकल म्हणटा सारखें करात। सुभाष फळदेसाई विशीं योग्य निर्णय योग्य वेळार जातलो काय मतभेद आशिल्ले मनभेद न्ही लोकांचो गैरसमज जाल्लो प्रश्न मिटलो बसके उपरांत भाजपची माहिती। नाणूस 70 घराच्या शौचालयाची वणत कोसळून 2.5 वर्साच्या भुरग्याक मरण भुरगो बाथरूमात खेळटालो उदकांत तकलेर पडलो फातर उपचाराक व्हरतना सोंपलो। रस्ते अपघाता वयल्यान काँग्रेसीन सरकाराचेर काडलो फोग वर्सभरात 2,500 मायज रस्ते अपघात दर म्हयन्याक सरासरी 24 जाण सोंपतात डाटा घेवन काँग्रेस मिडिया मुखार।